नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयकारांक खरोच याद आसा 18 जून. गोमंतक टीव्हीन जाणून घेतली लोकांची मतां. देस्तेरो वाड्यार केल्यात जायती कामां. बेस्टेच करूं नाकात आरोप म्हणटा मोरगांवचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज. फुडले पिळगे खातीर जमनी राखून दवरात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे मयेच्या लोकांक आवाहन. राष्ट्रीय खेळा सर्तींतली गोल्फ खेळ जातलो पुण्या. खेळा मंत्री गोविंद गावडीची माहिती. मडगांवचो जालो भिरांकूळ अपघात. गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार चलोवप्यान 3 गाडयांक दिलो धपको. गोंयांत जातली संवसारीक बीच व्हॉलीबॉल सर्त. 50 देशांचे पंगड जातले वांटेकार. आतां खबरो विस्तारांत. म्हादयच्या उदकाचो प्रश्न फकत गोंय आनी कर्नाटकाकूच न्हय तर महाराष्ट्राकूय तितलोच म्हत्वाचो. गोंय आनी महाराष्ट्र हे भाव भाव. देखून कर्नाटका आड महाराष्ट्र आनी गोंय एकठांय येवन म्हादय खातीर झगडटले. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन सांगले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वांगडा तिळारी प्रकल्पा विशीं बसका घेतली. ह्या वेळार शिंदे उलयतालो. अठरा जून म्हणल्यारूच पुरो. जांकां हो दीस आनी ताचें म्हत्व खबर आसा तांच्या आंगार कांटो उबो रावता. पूण आयचे पिळगेक खऱ्यांनीच ह्या दिसाचें म्हत्व खबर आसा काय कितें होवूय एक प्रश्न आसा. पळयात पणजेच्या 18 जून रस्त्या विशीं गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. आमकां फादर्स डे, मदर्स डे आनी आतां व्हडा प्रमाणांत मनयतात तो व्हॅलेंटायन डे लेगीत खबर आसा. जायत्या जाणांचे वाडदिसूय आमी उगडासान दवरतात. पूण ज्या दिसान आमचें तुमचें नशीब बदल्लें, ज्या दिसान गोंयकारांच्या मनांत क्रांतीची वात पेटयली, तो दीस आमकां खऱ्यांनीच याद आसा काय कितें? पणजेचो 18 जून रस्तो क्रांती दिसाची उगडास करून दिता. गोंय मुक्तीची कीट ह्याच दिसा पेटिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहियान ह्याच दिसा गोंयकारांच्या मनांत क्रांतीची कीट पेटयली. गोयचे क्रांतीची उगडास करून दिवपी ह्या 18 जून रस्त्याक गोयचे लोक विसरल्यात कशें दिसून येता. 18 जून म्हणजे आमचे गोंयचे कितें तरी गोवा फ्रिडम स्ट्रगल समथींग इट इज रिलेटेड टू. भोवतेक गोंयकारांक 18 जून म्हळ्यार कितें तें खबर आसा. पूण ह्या दिसाची याद करून 18 जून रस्त्या विशीं जेन्ना कांय जाणांक विचारलें तेन्ना तांचे कडल्यान फावो तसो प्रतिसाद मेळना. 18 जून म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. It's a revolution day. I think this Jay Prakash Nair something has come that day. I feel like that. Once Jay Prakash Nair made a meeting for your liberation, to remember that this road might be put his name. This is 18 June road. What I feel like that. Actually तो हांगासल्यान कितें तरी तेन्ना 18 जुनाच्या दिसा कितें चळवळ जाल्ली आनी अशी ते चळवळ घेवन ते आझाद मैदानाचेर गेल्ले ह्या बाजून. 18 जून रस्त्याचो उल्लेख केल्या कांय जाणांनी तर पळ काडलो. 18 जुनाक क्रांती दीस मनयतात.
हें कितल्या गोंयकारांक खबर आसा हें जाणून घेवपाचो आमी यत्न केलो, पूण कांय जाणांच्यो प्रतिक्रिया अजापीत करपा सारक्यो आशिल्ल्यो. ना आय एम फ्रॉम मारगांव. तितली कांय आयडिया ना म्हाका 18 जुनाचे. 18 जून बाकीच्या देशा खातीर 18 जून ही तारीख एक नॉर्मल तारीख आसतली, पूण गोंया खातीर ह्या तारखेक भोव म्हत्व. 18 जून म्हणटा तो गोंय क्रांती दीस. गोंय मुक्तीची पयली स्पार्क म्हणटा ती पयली किट्टी ह्या दिसा पेटलेली राम मनोहर लोहियान. कसले प्रमोशन न करता, कोणाक आव्हान न करता, डायरेक्ट लोहिया मैदान, आतां तें लोहिया मैदान म्हणून त्या नांवान फेमस आसा, त्या लोहिया मैदानाचेर भाशण केल्लें आनी एक जनसागराचो लोट त्या भाशण आयकूंक येयल्लो आनी तेन्नाच्यान ही खरी क्रांती सुरू जाली. गोंय कितें आयज आसा तेजी तो फावंडेशन स्टोन म्हणटा तो बुनयादी फातर त्या 18 जुना दिसा लागलेलो. आयज आमी आसात 18 जून रोडार. 18 जून रोडार अशी कितलीशीच आस्थापनां आसा, फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं हांगासर आपलो वेवसाय करता लोक, कितलेशे हांगासर भेट दिता, तरणाटे हांगा भेट दिता. आमी तांकां आयज 18 जून कितें ह्या दिसा कितें जालें हें विचारलें, पूण तेंचे थोड्यांचे रिप्लाय खूबच सरप्रायझींग आसले आयकूंक. ज्या तरेन तेंच्यांनी रिप्लाय दिला त्या प्रमाण खऱ्यांनीच आमचो जो गोंयचो इतिहास आसा, गोंय फ्रिडम स्ट्रगल तो इतिहास हो लोकां मेरेन सामको पावना काय कितें. वेस्टर्न कल्चरा प्रमाणे खूब डे येतात, त्या लोकांक खबर आसता, ते सेलेब्रेटी करता, पूण 18 जून हो दीस आजुनूय लोकां भितर खरोच तो कितें आजुनूय तो ते इतिहासाच्या रुपांत तो लोकां मेरेन पावल्लो ना. खंय तरी शालेय अभ्यासक्रमान आनी खंय तरी एक जनरल एप्टिट्यूड टेस्टीन हो खंय तरी इतिहास आसा तो गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल हो खंय तरी एक आस्पावन घेवपाची एक भोव गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान स्वातीराव सयत, स्पेशल करस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार. देस्तेरोच्या थळाव्यांनी संकल्प आमोणकाराचेर केल्ले आरोप मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षान भायर आयले. संकल्प आमोणकारान भाजपा पक्षान प्रवेश केलो, पूण ताचे समर्थक सोशल मिडियाचेर आजून मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक लक्ष करतात. देखून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन लक्ष घालून भाजपा विरोधात जाल्लो वाद सोडोवचो अशें आवाहन मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान केलां. रामचंद्र कांय काम करना. हांव सांगूंक सोदतां की रामचंद्र म्हाका कडेन जायत फावटी घाटल हांगा आमी एक 6-7 म्हयने पयलीं आमी एमीकूय घेवन गेल्ले. एमी जेई आनी हांवूय येयलो इन्स्पेक्शन केल्लें. मागीर हांव इन्स्पेक्शन करता तेणें एक आमकां लेटरूय बरयल्लें म्युनिसिपालिटीक आनी तेणें मागीर काम चालू करता. आतां कितें जालें आमचें थोडें मनसून वर्क डिले जालें. कित्याक आमचे आमी एक टेंडर केल्लो, कोण येयलो ना. मागीर फक्त पोलिसान टेंडर केलो, मागीर आतां टेंडर मागीर कोण येयली, पार्टी येयली. मागीर आतां टेंडर जातकूच आमी रामचंद्रान हें प्रूफ आहा म्हाका कडेन. रामचंद्रा लागून आमी नोट बी मूव केल्लो. नोट आहा सगळें आमी म्युनिसिपालिटीन JCP घायले, सगळें घायलें. हें घायलें म्युनिसिपालिटीन घायला JCP. रामचंद्राक सांगून जेईन पासून रामचंद्रान सांगलें की तुजें काम चालू करता. मागीर तेजेर पॉलिटिक्स चालू जालें. आतां पयर आमचें चोयलां आसतलें हें सगळें रामचंद्रान हाडलां काम. हांव हाडलो चेअरपर्सन, म्हाका सगळी खबर आहा. तुका हांवें दाखयता तुका प्रूफ आहा पळय. इतली काम केलो आसतना मिलिंद सरान काम केलें ना म्हणटाय. आतां आमी हे तुमी आतां काँग्रेसमॅन आसलेले, काँग्रेस BJPन येयले, तुमी आमचेच पार्टीचेर हें करताय, आरोप करताय. हें सारकें न्ही. आमी आजून BJP नाय, मिलिंद सर आजून BJP ना, आमी BJP नाय. तुमी आरोप करचे न्ही. तुमी हाली आरोप करच्या बद्दल तुमी डेव्हलपमेंट काम करचें. काम कराय. आमकां येना तेजें, आमकां येना. ताका तें एलिगेशन करूं नाकाय. सरकारी जमीन दिसली म्हूण ती आडोवंक नाका, ती गोंयच्या फुडारा खातीर राखून दवरात असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मारून सरकारी जमनी आडयतल्यांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या. मयेकारांक तांच्यो जमनी मेळटल्योच अशें ताणें स्पश्ट केलां. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी आमदार प्रेमीन शेट हांच्या हजेरेन मयेच्या लोकांक सनदां वांटप सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. सुमार 324 लोकांक सनदी वाटल्यो. ह्या वेळार ZP शंकर चोडणकर, महेश सावंत, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार, मामलेदार राजाराम परब आनी वेगवेगळ्या पंचायतींचे सरपंच हाजीर आशिल्ले. ताच्या कडेन त्यांनाच्या
कंडिशन आसा आतां हाडयल्ले न्ही खरें दिता सांगता आमी कायदो पास केल्या उपरांत तेंच्यांनी हाडयला तेजे आयज फाल्यां डेमोलिशन जावंक शकता कायदो पास जाल्या उपरांत बेश्टे जागे लोकांक विकूं नाकात आणि कायदो पास जाल्या उपरांत नवीन घराकुडी जर बांदल्या आसत जाल्यार बांदूं नाकात परत व्हडल्या उपरांत आमदारा कडेन म्हाका सोडून दिवं नाकात हांव परत सांगता सरकाराची जागा अननेसेसरी एनक्रोच करूं नाकात आमी जे ओरिजिनल गोंयकार आसा ज्यांची ओरिजिनल जागा आसा ज्यांचे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन घरा म्हाका खबर आसा मला सांगपाक खुशी वाटता जे कार्य मयगांवचे जावपाक जाय तो उद्धार मयगांवचो जावपाक जाय हो उद्धार दुर्दराच्या वरदा असल्यामुळेच हे सगळें जाता हे म्हाका हांगासर नमूद करीत दिसता ते मागीर आयज ह्या आमच्या सतत वितरणाचो कार्यक्रम जो हांगासर 350 सतत हांगासर आयज विटोळीत केलो वयतलो जो विशय पयलींचे वक्ते त्यांनी मांडलो एकरी कितपत पडलो हो विशय जेका चालना दिवपाक आमचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे डॉ प्रमोद सावंत यांच्या विरुद्ध जो हाली चालता या सरकारान तांकां चालना दिली राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या गोल्फ ह्या खेळा खातीर मुळावी सुविधा नाशिल्ल्या कारणान ह्या खेळाचें आयोजन पुण्याक जातलें अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली मतफुडाराक ह्या खेळा खातीर गोंयांत फावो तसो मैदान तयार करपाचें आश्वासन लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिलें नॅशनल गेम्स कंडक्ट करपा खातीर एक्चुली हांवें आमचे आदरणीय आमदार ताका सुद्दां फोन केल्लो आशिल्लो की खंय मॅच घेवपाक शकता काय म्हणून ज्या तरेन नॅशनल गेम्सा खातीर ज्यो 43 ज्यो डिसिप्लिन्स ज्यो आमी ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसात आयओएन जे रेकमेंडेड केल्ले आसात आनी गोवा गव्हर्मेंटाक एप्रुवल दिल्ले आसात ते डिसिप्लिन्स जे आसा ते डिसिप्लिन्स घेवपा खातीर तशें काणकोण आनी बेजिकली आमकां केप्यां तसो जागो ना किंवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस तशें ना आनी म्हणून तो स्टेटमेंट केल्लो आसलो बट डेफिनेटली बींग मी एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ह्या सगळ्या काही गोष्टीचो आमकां विचार करपाक जाय कारण गोल्फ आमी जो आसा पळय न्ही तो ललीत जें हॉटेल जें आसा तातूंत भितर आमी घेवपाचें थरलें आसा बट दॅट इज ओन्ली अ 9 होल हें आसा गोल्फ आसा आमकां ते 18 होल एरिया आनी त्या खातीर तो जो थंयच्यान जो स्कीप जाल्लो आसा इट वील बी शिफ्टेड इन द पुणा असो विशय आसा पण डेफिनेटली अशे तरेचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक जो तालुको जो आसा त्या तालुक्यान असो तरेचो मुखार जेन्ना आमी काही गोश्टी जेन्ना प्रेडिक्ट करता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा जाल्यार म्हजो नॅशनल गेम्स इन एंड अरावंड द कॉर्नर ऑफ द गोवा ताचेर हांवें फिक्स केल्लें आमचें एंटायर जे हें जें आसा ते कॉम्प्लेक्सान मॅचीस आसा इंडोर मॅची आमच्यो आउटडोर मॅचीस आमच्यो फक्त 7 जावन आसात ज्यो वॉटर स्पोर्ट्स जे आसात आनी वेट लिफ्टिंग बाकी सगळे जे आसात ते कॉम्प्लेक्सा भितर आसा तसो तरेचो कॉम्प्लेक्स ह्या भागांत ना सो कितें फ्युचरान प्लॅन डेफिनेटली जर प्रपोजल आयलें जाल्यार डेफिनेटली आमचे कडेन तशी जागा बिगा तशी आसा बट वी आर जस्ट प्लॅनिंग पळय सी आमी वी आर गोवा इज एक्सपांडिंग इन द फिल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आनी ज्या वेळाचेर आमी स्पोर्ट्सा भितर आमी एक्सपांड करता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी कन्सिडर करप हें म्हाजी तितलीच जबाबदारी आसा मडगांवां कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान चलोवप्यान कार व्हरून पॉवर हावजा कडच्या एका दुकानांत मोखली मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत 3 दुचाकी गाडयांचे बरेच लुकसाण जालें जाल्यार दुकानांचे 3 ते 4 लाखांचे लुकसाण जाला असो अदमास दुकानदारान उक्तायला ह्या अपघातांत कार चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला फुडलो तपास चालू आसा अचानक गाडी पळय हांव भितर बसयल्लो आशिल्लो पण अचानक गाडी आयलो पळय इतली फास्ट आयलो ती मारून आनी रिटर्न गेलो पळय सगळे गिलास उडयलो आमच्या गाडीन अचानक गेलो तूं भितर बसून आशिल्लो भितर बसून आशिल्लो 2 कस्टमर आशिल्लो आनी तो पळय गाडी भायर आशिल्लो बायकां न्हू ते भायर आशिल्लो ते बायका सोडून भितर आयलो कितें जाल्यार आमकां काय ना आतां ते म्हणटा कितें चक्कर आयलो आतां हॉस्पिटल ताका धाडिल्लो आसा ते मागीर पळय लॉस कितें जाला आतां लॉस पळय असो दिसता पण ग्लास होता पळय सगळं पडलो पळय ही ग्लास पडला कितलेशे लॉस जाले तुका एक ऑलमोस्ट 4 लाख 3-4 लाख आसतले
व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर 2023 ही नामनेची आंतरराष्ट्रीय बीच व्हॉलीबॉल सर्तीचे यजमानपण गोंय करतले. 19 ते 22 ऑक्टोबर मजगती जावपी ह्या सर्तीन 50 देश वांटेकार जातले. भारत हो हेर 17 लीग देशां भितरलो एक देश जावन आसा जो ही सर्त ह्या वर्सा आयोजीत करता आनी आयोजकांनी गोंय राज्याक पसंती दिल्या. आयोजकांनी गोंयच्या कांय दर्यादेगेवेले रेवेचे सॅम्पल चाचणे खातीर कॅनडा धाडल्यात. चाचणी जातकीच खंयच्या दर्यादेगेर ही सर्त जातली हें निश्चित जातले, कार्यकारी अध्यक्ष जीत आरोलकरान सांगले. First of all, as it's already mentioned that this is the first of its kind. The Volleyball World Beach Pro Tour 2023 is going to be organized in the state of Goa and only one place in the entire country. As per the information and as per the talks which has been already happened over here, that almost 70 countries are hosting this tournament with the participation of the 50 countries. And beach volleyball, you all know that Goa is very known for the sand, sea and sun, and that is why the FIVB has selected Goa and only Goa in the entire country, that Goa is the most vibrant place for organizing such kind of tournament which is of a world caliber. शुक्रारा दारगळ अपघातान ट्रका पोंदा चिड्डून मरण आयिल्ल्याच्या फामिलीक पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार न्याय दिवपाक पावलो ना. आमदार फकत सेटलमेंट करता, देखून सेटलमेंट आमदाराक काडून उडयात अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी जितेंद्र गांवकारान केल्या. तशेंच ट्रक चलोवप्या कडेन वेत वाहन दस्तावेज ना, देखून ट्रक चलोवप्याचेर गुन्यांव नोंद करचो अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. When the incident took place, we went on the spot and directly stated the statement that I will how settlement karta. How settlement karta? What it means? That means somebody told that MLA to go to that spot and do the settlement. Now who will be that person? Obviously the Ashok will come. Then he took that decision to the police station and the family members. When we arrived at the police station, we asked a question to the PI whether you have arrested the accused. He said no. Whether you have obtained documents of that vehicle, he said no. Rather than he called that general manager of the Ashok Wilcon. When he arrived in the chamber of the PI straight away told that fellow, the son of the deceased, what your demands? Can you imagine the father has expired and the PI and the MLA is asking the son what is the demand of settlement, what is the term of settlement. That proves that the MLA is incompetent, the MLA is incapable for giving the justice. That is the reason I regularly demand that he should resign from as a MLA. And today also I also demanded that he should resign as a MLA of the Permanent. भाजप सरकारान काडिल्ल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावपाक सुरवात जाल्या अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फाटल्या 9 वर्सांत केल्ल्या कामाचेर भर दिवपा खातीर भलायकी मंत्री आनी वाळपयच्या आमदारान शेनवारा वाळपयच्या पालिका वाठारांत घराघरांत वचून म्हायती पुस्तिकाचें वांटप केलें. संपर्क से समर्थन अभियाना खाला ह्या म्हायती पुस्तिकाचें ताणें वांटप केलें. जनसंपर्काचो जो विशय आशिल्लो पार्टीचो हेंचे आमचे प्रधानमंत्री आनी देशाचे आमचे नेते आनी नरेंद्र मोदीजी यांचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री यांनी जे कितें 9 वर्सां केल्लें आसा देशभरान कितें केलें राज्यान कितें केलें हेजो फायदो कसो लोकांक जाल्लो आसा
वेगवेगळ्या स्किम्स वेगवेगळ्या बेनिफिशरीजची संख्या आनी व्हडले संख्येन जे विशय आमच्या सरकारान लोकां खातीर केले लोकां कडेन पावोवपाचें काम आमी चालू केलां आनी त्याच बरोबर ऑलरेडी आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान हें चालूच आसा आमी आयज कांय ठरावीक घरान आमी पावल्या लोकांक मेळ्ळ्या त्याच बरोबर व्हडल्या प्रमाणात आमी लास्ट वीक ऑफ ह्या म्हयन्याचे जे पॅम्पलेटीक आमकां दिल्या विथ स्पेसिफीक स्किम्स ह्यो स्किम्स बी वांटपाचें काम आमी करतले आनी लोकांक बी कळोंक जाय कारण केन्ना केन्ना कांय गोश्टी जे केले वयता आनी व्हडल्या प्रमाणात आयज तुमी गोंयांत पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर ते व्हडल्या प्रमाणान येता आयज वाळपयच्या परिसरांत पळय इतले 50 कोटीचे आयज आमी डेव्हलपमेंट करता ओन्ली इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ फेसिलिटीज भुरग्यां खातीर ह्या तरेन जे लोकां कडेन पावूंक जाय ह्यो गोश्टी आमी लोकांक मेळोन आमच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आनी ठरावीक अशे प्रॉमिनंट सिटिझन्स हेंच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावोवचो हो आमचो प्रयत्न आमी चालू केला फाटल्या साबार वर्सां जावन देशांत सुरू आशिल्ल्या भ्रश्टाचाराक भाजपा सरकारान पूर्ण विराम लायला मोदी सरकाराच्या काळान अत्याधुनीक साधन सुविधा उबारला तशेंच संवसारीक मळार भारताक उंचेल्या पावंड्यार व्हेला अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी व्यक्त केलां ते दवरले संपर्क से समर्थन ह्या अभियाना वेळार उलयताले It is a lot of corruption. And in the last 9 years, that has been transformed. So when 100 rupees leaves Delhi today, 100 rupees reaches the beneficiary's account without delay, without leakage, without corruption. And just to give you an example of how much money has been transmitted through this DBT technology backbone, 29 lakh crores over the last 9 years, which is $400 billion. Has been sent from government of India to various beneficiaries, farmers, health, poor. So that is the extent of transformation. The other thing in governance that you can see visibly is that in the last 9 years, more modern infrastructure has been built in India than ever before in the last 65 years. Airports, roads, highways, railway stations, trains, waterways, infrastructure, world-class infrastructure has been created in the last 9 years and the numbers are here, more than that was created in the last 65 years. Physical infrastructure, then social infrastructure, health, hospitals, schools, colleges, more All India Institute of Medical Sciences have been created in the last 9 years than 2 times have been created than what was created in the last 65 years. फाटल्या सप्तकांत फार्मागुडये वयल्या NIT विद्यार्थ्यांक मारबोड्यो केल्ल्या खातीर अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर शेनवारा फोंडा पुलीस स्टेशनान खासा बसका घेतली इंजिनियरींग कॉलेजीची गेट रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करतले 8 उपरांत जर कोणूय कॉलेजीच्या भितर प्रवेश करपाक सोदता ताची नोडल ऑफिसर खर तपासणी करतले रातच्या वेळार थळावे भुरगे बेकायदेशीर प्रकरणां करतात हे यान फुडें जावचें ना अशी माहिती फोंडेचो उप अधीक्षक आशिश शिरोडकारान दिली म्हज्या ऑफिसांत फोंड्या मिटींग घेतली जातूंत आमचे टॉप लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम फार्मागुडये जे कॅम्पस आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यो तातूंत 4 ज्यो मेन आसात हे तातूंत ITI ते मागीर NIT मागीर IIT आनीक इंजिनियरींग कॉलेजीचे जे हेड आशिल्ले डीन आनी प्रिंसिपल तांची आमी मिटींग घेतली कित्याक लागून तर पयर एक इन्सिडंट जालो की तातूंत जो IITचो जो एक भुरगो आशिल्लो ताका स्थानीक लोकांनी त्या भुरग्यांनी धरून मारलो आनी ताचो दोळो बिळो सुजयलो आनी ताची केस रजिस्टर जाली केली आमी हे इन्सिडंट परतें जावपाक जायना आनी थंय भरपूरश्यो अश्यो इल्लिगल एक्टिविटीज जातात अशें आमकां कळ्ळां त्यो एक्टिविटीजांक आळा घालपा लागून आमी हे मिटींग घेतले आनी हे मिटिंगेक अशें निश्पन्न जाल्लें की आमी तांकां सांगलें की जी IIT इंजिनियरींग कॉलेजीची मेन गेट आसा ती रातची 8 नंतर बंद करतले सगळ्यांक आनी तांचो एक तांच्यांनी एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट करचो जे कोण भितर सरतात ते सगळे 8 नंतर व्हेरीफाय जातले आनी तांकांच मागीर तांच्यांनी जर तर संमती दिली जाल्यारच ते भितर सरतले हाका लागून
जी आमी सद्याक थंयची जी इल्लिगल ती काळगांत ज्यो एक्टिविटीज चलता ते सोरो पितात स्थानीक लोक चड करून भुरगे चड करून डेटिंगाक वतात थंय आनीक ड्रग्सूय घेवपाची शक्यता आसा ताका लागून त्यो आमी हे एक्टिविटीजांक लागून थंयचे जे स्टुडंट्स आसा तांकां तांच्या मनांत भंय निर्माण जाला तो भंय पयस करपाचे आमी हे प्रयत्न करतात. गोंयचो क्रांती दीस लागीं पावलो तरी लेगीत प्रशासनाची तयारी मात पुराय जाल्ली ना. आझाद मैदानाचेर आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाचेर चुको आशिल्लो तक्तो काडून उडोवन ताच्या बदला दुसरो नवो तक्तो लावपाचें काम क्रांती दिसाच्या आदले दिसा म्हणल्यार आयज जाता. हाचे वेल्यान आयत्या वेळार कितले सुशेगातीन सरकाराचे कारभार चलता ताचो प्रत्यय येता. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या नव्या तक्त्यान पद्मश्री बाकीबाब बोरकार हांच्या नांवाचो बीबी असो उल्लेख केला. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.